गोंयचो खेळां मंत्री गोविंद गावडेन फातोड्डा स्टेडियमाची पळोवणी केली। अंडर-19 वर्ल्ड कप मॅचच्या नदरेंतल्यान ही पळोवणी आशिल्ल्याचे खेळां मंत्र्यान सांगले। तशेंच ताणें फातोड्डेच्या स्विमींग पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाची पळोवणी केली। फातोर्डा स्टेडियम अंडर वर्ल्ड कप जो फिफा जी मॅचीस जावपाक आसा त्या संदर्भात फातोर्डा स्टेडियमाचे एक इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्लो आसा आनी तातूंत भितर आमी म्हणिल्लें आशिल्लें की स्विमींग पूल जो आसा त्या स्विमींग पुलाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा। तें खंय पावलां, ताजें टायल्सींग काडल्या, ताजी पंपींग काडलां काय कितें हें पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आशिल्लो। सहज म्हणून ह्या बाकीचे आमचे बॅडमिंटन कोर्ट आसा, जीम आसा, त्या जिमा भितर भुरग्यां भितर मेळोया, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ही म्हजी एक भेट जावन आसा। ज्यो काही गोष्टी आमकां हांवें म्हणिल्लें नाशिल्लें की हेजे बरोबर जेन्ना फाटले फावटी आमी विजीट केल्ली आशिल्ली तेन्ना त्या कोचीस टायमार आसपाक जाय, टायमार तेणी हो स्टेडियम सोडपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान डिसिप्लीन आसा काय ना ही परत एकदां हांव चॅक करपा खातीर आयिल्लो आसा।